नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फाशीची शिक्षा दिल्ल्या निवृत्त नौदळ अधिकाऱ्यांची कतारान केली सुटका, भारताची कूटनीती थारली यशस्वी। म्हादय प्रश्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयात ऑगस्टात जातली फुडली सुनावणी, सगळ्या पक्षकारांक 8 सप्तकात 10 पानांचो अहवाल मांडपाची न्यायालयाची सुचोवणी। मोलेच्यान फोंड्या वचपी प्रवाशी बशीक केरये खांडेपारात जालो अपघात, टायरा कडली पट्टी तुटिल्ल्यान बस चडली डिवायडराचेर। कारापूर पंचायत वाठारांतली उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक जाले इबाड, उदक पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करची थळाव्यांची मागणी। सत्तर वर्सां पिरायेर वेळेच्या बायलेन घेतल्या चारचाकी चलोवपाचो निर्णय, गाडी आसून चलोवपी कोण ना, गांवांत बस सुविधाय सारकी ना, स्वता शिकल्यार कोणाचेर रावपाक पडचें ना नेमून सांगता लक्ष्मी वेल्लेकर। आणि आर्थिक गुन्हे फाटेची अधीक्षक सुनीता सावंत हांका दिला गोंय अधीक्षक पदाचो अतिरिक्त तात्पुरतो ताबो। आता खबरो विस्तारान। भारताची कूटनीती यशस्वी थारल्या, कतारान फाशीची शिक्षा दिल्ल्या 8 निवृत्त नौदळ अधिकाऱ्यांची सुटका केल्या। भारता खातीर हे व्हडले डिप्लोमॅटिक जैत जावन आसा। कतारान भारताच्या निवृत्त नौदळ अधिकाऱ्यांक फाशीची शिक्षा दिल्ली। उपरांत भारताच्या हस्तक्षेपाक लागून तांची फाशी रद्द करून तांकां मरासर बंद खणीची ख्यास्त दिल्ली। पूण भारताच्या डिप्लोमॅटिक फावराक लागून कतारान ह्या 8 नौदळ अधिकाऱ्यांची सुटका केल्या। कतारांतल्यान सुटका जाल्या उपरांत हे 8 नौदळ निवृत्त अधिकारी भारतात परत आयल्यात। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग। कतारात एका खाजगी कंपनीत काम करपी भारताच्या 8 निवृत्त नौदळ अधिकाऱ्यांक तांच्या एका न्यायालयान फाशीची शिक्षा दिल्ली। या अधिकाऱ्यांक 30 ऑगस्ट 2022 अटक केल्ली। ते उपरांत तांचेर कारवाय सुरू आशिल्ली। उपरांत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयान 26 ऑक्टोबर 2023 एक निवेदन जारी करून कताराच्या ह्या निवड्याविषयी चिंता उक्तायल्ली। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। म्हादय प्रश्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयात फुडली सुनावणी आता थेट ऑगस्टांत जातली। ह्या प्रकरणातल्या सगळ्या पक्षकारांक 8 सप्तकांत 10 पानांचो अहवाल मांडपाची सवलत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या। देखून गोंय, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रान आपले म्हणणे मांडले उपरांतूच सर्वोच्च न्यायालय फुडली सुनावणी घेतले। हे विशीं गोंयचो पर्यावरण तज्ञ प्राध्यापक राजेंद्र केरकर कितें म्हणटात ते ऐका। उपरांत मागीर सर्वोच्च न्यायालयात हेचेर निर्णय घेवपाचो आसा। एकंदर हे जर प्रकरण पळयलें जाल्यार आमकां चित्र जे आसा हे खूप बिकट अशें चित्र गोंयच्या दृश्टीन दिसता। कित्याक आमची म्हादय जी आसा, ज्या म्हादयक वळोवपा खातीर कर्नाटक सरकार तरातरांची नाटकां करीत आसा। आनी कळसा जो प्रकल्प तेंचो कणकुंबी हांगासर तेंच्यांनी अंडरग्रावंड आनी ओपन कट कॅनल चॅनल जे आसा, भुयारी मार्गांतल्यान तेंच्यांनी उदक व्हरपाची वेवस्था जी आसा ही पुराय केल्लेली आसा। आनी पावसाच्या दिसान हे उदक आसा हे वयता। आनी गोंय सरकारान इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन जे आसा 2018 फायल केल्लेलें, आनी त्या एप्लिकेशनान तेंच्यांनी मागणी केल्लेली की सर्वोच्च न्यायालया कडेन की जॉयंट इन्स्पेक्शन जावचें। हे जर जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें जाल्यार कर्नाटकाची जी कितें करणी केल्लेली आसा ती नदरेक येतली आसली। आयज सुद्धा प्रवाहाची बैठक जावपाची आसा, आनी ह्या प्रवाहाच्या बैठकीन हो एजेंडा आयटम ना। हेच्या पयलीं जेन्ना प्रवाहान नोव्हेंबरान बैठक घेवपाचें थारायल्लें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन जे आसा
ते करपाच्या संदर्भान जो विषय आसा तो गोंय सरकारान तेंचे कडेन मांडलेलो आनी प्रवाहान तो आपल्या एजेंडा आयटमान घातलेलो, पूण आतां तो एजेंडा आयटमांतल्यान गायब जाल्लो आसा. एकंदर हे प्रकरण पळयत जाल्यार कर्नाटक जे आसा ते 1.72 टीएमसी फीट उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान वळोवन व्हरपा खातीर तरातरांच्यो करण्यो करीत आसा आनी षडयंत्रां आखीत आसा. आनी ही तेंची कांय षडयंत्रां जी आसा ही यशस्वी जाल्लेली आसा. कित्याक पावसाच्या दिसांनी हे जे उदक आसा जे गोंय वाटेन येवपाक जाय आसलें तें उदक मोठ्या प्रमाणान मलप्रभेच्या पात्रान वयता. आतां कर्नाटक सरकार जे आसा तांकां एनवायरमेंट आनी वायल्ड लायफ क्लिअरन्स मेळपा खातीर तेंच्यांनी तरातरांची म्हायती जी आसा ती सादर केल्लेली आसा. त्या शिवाय नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी आसा तेच्या कडेन सुद्धा कर्नाटकाच्या वन अधिकाऱ्यांनी हो प्रकल्प जो आसा तो तांकां अनुमती दिवची ह्या संदर्भातलो अहवाल जो आसा तो सादर केल्लो आसा. एकंदर ही परिस्थिती पळयत जाल्यार चित्र जे आसा हे खूब गोंया खातीर मारक ठरपाचें अशें दिसता आनी ताका लागून गोंय सरकारान आपली एकंदर भुमिका ह्या संदर्भातल्यान स्पश्ट करूंक ना आनी केंद्र सरकारा कडेन म्हादय गोंयच्या अस्तित्वा खातीर कितली म्हत्वाची आसा. कळसा, भांडुरा, हलतरा हे प्रकल्प जाले जाल्यार ते गोंयच्या पर्यावरणाचेर कितें दुश्परिणाम जावंक शकता हे सगळें चित्र जें आसा हे चित्र सर्वपक्षीय बैठक बेगोबेग व्हरून मांडपाक जाय. नाजाल्यार कर्नाटक जें आसा तें आमकां ह्या प्रश्नाचेर गोंयचें बरेंच नुकसान करपाक शकता. मलेशियान फोंडें वचपी प्रवाशी बशीक केरये खांडेपार अपघात जालो. टायरा कडली पट्टी तुटिल्ल्यान ड्रायव्हराचो बशीवेलो ताबो गेलो आनी बस डिवायडराचेर चडली. ह्या अपघातांत देवादयेन कोणाकूच मार लागूंक ना. आतां एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक्सिडेंट म्हणजे असो जाल्लो आसा हांगा रोड केल्लो आसा मातशें रिलीफ मेळ्ळा पूण रोड हांकां आतां रिंबल जाल्ले आसा. जी कितें आतां रोड नवीन केल्ल्या कारणान ती माती भितर घुसलेली आसा ताका रोड वयर अप डावन जाल्लो आसा. ताका लागून ह्यो गाडी आसा पळय न्ही मोठ्यो गाडी आसा व्हेकल तर जम्प जाले. जम्प जावन हिची पट्टी तुटलेली आसा आनी तुटून मातसो एक्सिडेंट जाला पूण कोणाक कांय जावना. थोडी एक मायनर इंजरी जाल्ली आसा. ताका लागून गोवोरमेंटाक लागता हे मातशे रोड आसा पळय न्ही ते मातशे हॉटमिक्स बरे करचे आनी लेवलार हाडचे जेणे करून हे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आसा पळय न्ही तांकां जंपींग जावन भायर वयचे ना. हे जंप जाला आनी भायर गेला आनी फुडलो पट्टी तुटल्या आनी एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तो हांव गोवोरमेंट आनी PWD हांकां मागता मिनिस्टराक की हे पळय रोड केल्ले आसा 4 लायन रोड केल्ले आसा ते मातशे हॉटमिक्स परत करचे जेणे करून ते रिंबल्स आसा ते वयतले. आमी केरये फोंडा हांगा आसा खांडेपार ते जाग्यार हांगा एक एक्सिडेंट जाला सकाळ फुडें. गाडी सकाळची 8 सुमार मोलेंतल्यान सुटताली विशाल बस ती फोंडे वयता आसतना न्यू रोड केल्ल्या कारणान तो मदीं जंपिंग आसा मदीं ताका लागून वयर सकयल आसा असो कारणान रोड हांगा ते बस ती जंपिंग जाली आनी तेजो पट्टी जो आसा जो पट्टी आमी म्हणटा पळय मेन पट्टी ती मेन पट्टी तुटलेली आसा. मेन पट्टी तुटून बसीचो जो वाहनाचो ताबो आशिल्लो तो एक सायडीच्यान गेला आनी डिवायडराचेर चडलो आनी दुसरी विरू दिशेन जालो. तेवटेच्यान दुसरी बाजूक गेली डिवायडराचेर पूण कोणाकूच कांय मार लागलो ना कारण ती बस चडटना स्लो आशिल्ली कोणाकूच कांयच मार लागना. ही गजाल जर देवणे जाल्ली येतना बी जाल्ली जाल्यार कितें एक मोठो अनर्थ घडपाची जावपाची शक्यता आसली. लोकल स्थानीक आसा तेंच्यांनी म्हाका की हो जो रोड आसा वयर सकयल आसा तो पुराय भरून काडचो आनी एक लेवल सारको बरोबर करचो अशी मागणी आसा. खातीर कारापूर पंचायत वाठारांतल्या विठ्ठलापूर रस्त्याकुशीक उदकाची पायपलायन फुटून उदक भायर व्हांवपाक लागलें. आयतारा राती ही पायपलायन फुटल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. सोमारा सकाळ मेरेन हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्या. देखून बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फुडाराची गरज ओळखून व्यवस्थित नियोजन करून उदकाचो वापर करात. उदकाचे संवर्धन ही फुडाराची गरज आसा असो संदेश वेळचे वेळार सरकारा कडल्यान दिलो वता. जाल्यार दुसरे वटेन पायपलायन फुटून वा हेर कांय कारणांक लागून उदकाची नाशाडी चालूच आसता. कारापूर पंचायत वाठारांतल्या विठ्ठलापूर हांगासर सध्या एक पायपलायन फुटल्या. कारापूर तिस्का वेल्यान नव्या पुलाक जोडपी अंतर्गत रस्त्याचेर श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी शाळे सामकार ही पायपलायन फुटल्या. ही
पाईपलाईन नेमकी कशी फुटल्या ते कळूंक ना, मात काल आयतारा राती ही पाईपलाईन फुटिल्ल्याचें कळटा. हे पाईपलाईनींतल्यान सद्या उदक घसघसून व्हांवता, ताका लागून उदकाची नाशाडी चालूच आसा. आयज सोमारा सकाळ मेरेन ही पाईपलाईन दुरुस्त करपाक थंय कोणूच येवंक नाशिल्लो. ताका लागून उदकाची नाशाडी चालूच आसा. आतां पळोवचें पडटलें ही उदकाची पाईपलाईन केन्ना दुरुस्त करतात आनी गटारान व्हांवून वचपी उदकाची नाशाडी केन्ना बंद जाता तें. गोमंतक टीव्ही खातीर विठ्ठलापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टाईम बुलेटिनान एक ल्हानसो विसव घेवया. खंयच वचूं नाकात. फुडल्या खबरां खातीर रोखडीच मेळुया. Every Goan keeps a heartbeat when they hear the name of the Goa Medical College. The reason being that it is one of the oldest colleges in Asia. It is affiliated to the Goa University, being its oldest unit. The Goa Medical College and Hospital is a tertiary care government hospital situated on the Bambolim Plateau. Super Speciality Hospital is a new section of the Goa Medical College and is the largest super speciality hospital in the country under the Prime Minister's initiative. It is a 550-bedded hospital and a joint initiative of the Government of India and the Government of Goa. The OPD services of various super speciality departments in GMC have already commissioned in the hospital. The process of shifting of offices has begun and will be soon completed. The Government of Goa has signed an MOU with the Tata Memorial Hospital, under which a team of doctors from the TMC will be visiting Goa every week. The IVF Center, which is a joint venture on PPP model, where Dr. Kedar Farte will be collaborating with GMC to run this center. It is the first IVF center ever to be commissioned in the country in a government hospital. The hospital also has a state-of-art central sterilization department. We have a 550-bedded hospital encompassing multiple specialties ranging from cardiology, cardiovascular and thoracic surgery where heart surgeries are done. Then we have got neurology and nephrology. We have got a urology department where kidney transplant surgeries are being done. We also have a department like plastic surgery, endocrinology, diabetology, pediatric surgery. The hospital has a liquid medical oxygen supply as well as a PSA plant to take care of the needs of oxygen supply to the patients. The super speciality block is a highly developed hospital which has all the specialities under one roof, thus making the dream of every Goan now a reality.
भिसा उपरांत परत एक फावट येवकार तवळ्या फुडल्या खबरांकडे. बायलां आयच्या युगांत फक्त घरचीच कामां न्हय तर दर एका क्षेत्रांत फुडें सरतना दिसून येतात. ज्येश्ठ नागरीक जावन लेगीत वेल्लेचे एके बायलेन 70 वर्सां पिरायेर चारचाकी चलोवपाचो निर्णय घेतला. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. दर एका क्षेत्रांत बायलां फुडें सरतना दिसून येतात. वेल्लेच्या 70 वर्सां पिरायेच्या लक्ष्मी वेल्लेकारान चारचाकी शिकपाचो निर्णय घेतला. घरकार गेलो तेन्ना सावन गाडी घराच आशिल्ली, पण खंय बाजारांत वा हेर कामां खातीर गांवा भायर वतली जाल्यार दुसऱ्यांचो आदार घेवन गाडी भायर काडची पडटा. ह्या हेतान तिणें स्वता गाडी शिकपाचो निर्णय घेतलो. सकाळी 7 वरांचेर ती घरांतल्यान भायर सरता. 45 किलोमिटरांचो प्रवास करून कुडचड्यार गाडी शिकपाक वता. गाडी शिकता उपरांत परती घरा ती 2:30 पावता, अशी लक्ष्मी वेल्लेकार सांगता. दिसान कदंबाचेर हांव 45 किलोमिटर सावड्डे येता. सावड्डेच्यान हांव मागीर मोटर राज मोटरा हितून शिकपाक वयता गाडी. 10 हांव पावता हांगा. 10 मागीर टायमींग शिकपाचो म्हणून हांव सकाळ फुडें कदंबाचेर येता 7:00. आणि वयत कितल्या? वयता मागीर रोखडे 11:30 12-10 मिनटां बस सुटता कदंबा. म्हणजे वयता 2:30 पावता त्या नंतर जेवता मागीर 2:30 दाखले चेड्या लर्निंग काडटना तो गेल्लो थंय. सायबा बी सांगलें न्ही तिका लर्निंग काडून दी म्हणून. आनी दुसरी म्हणल्यार सून सुद्दां मागीर व्हडली सांगता की शिकाई म्हणून. आणि बाकीचे चेडे? बाकी सगळे सांगता म्हाका शिक म्हणून. म्हाका तेंचे हेल्प आसा. हेल्प करता ते म्हाका. जेवले मागीर हांव सुपारे झाडां आहा आमगेली तितूं वयता उदक लावपाक, निवळ करपाक. काजू आसा थंय वयता. आणि इतले तुका अशें थकना तूं? म्हाका प्रॅक्टीस जाल्ली आहा ती. पयलींच्यान हांव बसत ना केन्ना कामा शिवाय. ह्या त्याच्या निर्णयाक घरच्यांचो तसो गांवच्या लोकांचोय तेंको आसा. वेल्ल्या सारक्या ग्रामीण वाठारांत बसींची सोय सारकी ना. अशा वेळार बाजारांत दोतोरा कडेन वा हेर खंय वतना गाडयांचोच आदार. घरांत गाडी आसा पण चलोवपी कोण ना म्हण तिणें गाडी शिकपाचो स्वता निर्णय घेतला आनी आमी तिका तेंको दिला अशें तिचो चलो सांगता. एक उमेद जाता. आई म्हणजे आता 70 वर्साची आसा आणि तिका आता नात्र जाल्ली, आजी जाल्ली आसा ती. पण ह्या वयाचेर वेल्ल्या सारख्या अशा खेडवळ आणि ग्रामीण भागांतल्यान आयिल्ली बायल आसून सुद्दां तिका ह्या वयाचेर जेन्ना गाडी शिकपाची उमेद येयली तेन्ना म्हाकाय बरें दिसलें. आनी हांवें म्हणलें आई शिक तूं, कारण आमचे कडेन ऑलरेडी तिची एक गाडी आसाच ऑलरेडी आनी तिका चलोवपाक आमकां ड्रायव्हर सोदचो पडटा. कारण वेल्ल्या सायडच्यान मडगांव येवप, हॉस्पिटलां सावड्ड्या येवप जाल्यार कोण तरी ड्रायव्हर जाय पडटा. सो अशा वेळार ती म्हणपाक लागली एका सांग तेका सांग अशें सांगचें पडटा. त्या पेक्षा ती म्हणपाक लागली आपुणूच ड्रायव्हिंग कित्याक शिकचें न्ही ह्या वयाचेर. सो ती आतां सकाळीं उठून त्या ग्रामीण भागांतल्यान सावड्ड्या सारक्याक एक 35 किलोमिटराचेर 40 किलोमिटराचेर ती ट्रॅव्हलिंग करता. आनी हांगा येवन शिकून परत ती 3 पर्यंत ती थंय पावता. तो म्हाका खूब बरें दिसलें आनी आमी सगळ्यांनी तिका म्हणलें की तूं चल शिकून घे, सपोर्ट आसा तुका आमचो सगळ्यांचो. आमी सगळे सपोर्ट करता कारण आमकां खूब उमेद जाली की ह्या वेळार जेन्ना ती सेल्फ, कारण कशें आसा सिनियर सिटीजन जितले आपले सेल्फ डिपेंडंट जातले तितलेच तांकां कोणाचेर डिपेंड रावपाची गरज ना. भुरग्याचेर जालें, सुनेचेर जालें, नातराचेर जालें. जाल्यार एक बरी गजाल आसा की तांकां आयज ज्या पद्दतीन सरकार सुद्दां मोटिवेट करता, मोबायल चलोवपाक आसतले किंवा आपले कितें कामां आसा तीं ऑनलायन करपाचीं आसत जाल्यार अशी जितली ती आपली सेल्फ डिपेंडंट जाता तितली ही बरी गजाल आसा. म्हणून हांवें तिका पूर्ण म्हाजे कडल्यान सपोर्ट केलो. शिकता ती शिकता म्हणल्यार ती आमकां बरी दिसता. शिकली ती आनी अशीच आमकां शिकोवं आनी ती शिकता तशीच आमकां बरें दिसा. आनी केन्ना तरी ती आमकां जाल्यार व्हरतली. आमकां सगळ्यां तिणी सांगलें आपूण शिकपाक वयता, 1 म्हयन्या हें करून आपूण शिकता आनी जायना जाल्यार आपूण परत वयता अशें म्हण सांगलें न्ही. आनी आतां ती बरे भशेन शिकपाची आनी आमकां तशेंच आमकां बी मातशें शिकून दिसता. बरें दिसलें. खंय तरी मेळ्ळें आमकां बी मातशें ती खंय मेळून हात दाखोवन हाडूं. आतां ती शिकता कोण तुमकां कितें दिसता? बरें दिसता. मागीर तुमकां शिकोनशें दिसता? तेणें आमकां सांगलें म्हणजे ती आपूण शिकता. मागीर आमकां बरें गेलें म्हणलें थंय शिकलें तें. ती गेल्या चेडवांनी सांगलें, चेड्यांनी सांगलें बरें जालें म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश सतरकर. आर्थिक गुन्ह्या फाट्याची अधीक्षक सुनीता सावंत हिचे कडेन दक्षिण गोंय अधीक्षक पदाचो अतिरिक्त तात्पुरतो ताबो दिला. हे विशींचो आदेश अवर सचिवान जारी केला. मॅडम आयज तुमकां साऊथ SP म्हणून पोस्ट मेळ्ळा, एडिशनल पोस्ट. मॅडम कितें सांगतली आनी कितें चॅलेंजीस आतां तुमकां मुखार येतल्यो? गुड आफ्टरनून.
today is a great day. It's a carnival day in Margao, and I'm there in my office. So this is a great posting, and I'm happy for the posting. I'll see that I will do the complete justice to the responsibilities given to me by my senior officer, DGP sir, and by the government. I know most of the officers working in the south. I have called for their meeting also tomorrow to get myself appraised of the latest situations and issues in the district. I'll see that I will do all the justice to the duties what are casted upon. सांताक्रूज वाठारांतल्या बोंडवाल तळ्याची पळोवणी करतले तशेंच तळ्याच्या सुरक्षेचे दिश्टीन तळ्याच्या गेटीचेर केज घालून ताका लॉक मारपाचें आश्वासन उदकाचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें. सांताक्रूजचो आमदार डॉल्फान हे विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो. जो इश्यू हा वो आमच्या सांताक्रूजच्या लोकांचो सारको एक सिरियस इश्यू जावन येयल्लो हा. हे बोंडवाल लेक जी जावन आसा सेकंड लार्जेस्ट लेक इन गोवा, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट लेक. आणि ही लेक ऑलमोस्ट 1910 बांदलेली आणि आयज हे लेकीक ऑलमोस्ट 114 वर्सां जालेली हा. आणि ही लेक ह्या रिजनाक बांदलेली आमच्या एन्सेस्टर आमचे आदले मरण गेले. आन्सर करून हे मंत्री एक मिनिट तांदा सांग मंत्री रिप्लाय आय वांट टू टॉक दॅट. स्पीकर सर, बोंडवाल लेक जे आसा ते गोंयचे जे 150 लेक्स आसात मायजत म्हटल्यार जाता, तातूंतले एक बरें लेक स्टोरेजी भरपूर आसता जी. आनीक हे लेक जे आसा पळय न्ही तें जवळ जवळ 60-70 वर्सां पयलींचें. आनीक हे लेकाचेर जी सिस्टम आसा ती डेवलप करपा संबंदी समवेर इन द इयर 2010 वर्क वॉज टेकन अप. And I tell you, at the helms of your mother, who was then the sitting MLA of Santa Cruz, तिणेच पुढाकार घेवन आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन तें काम करून घेवपाक चालू केलेले मात ते बंद पडले. चालू ते काम करूंक ना तेच इन बिटवीन थंय कोर्टात कोण तरी गेलो आनी कोर्टात वचून केस जी फायल केली बिकॉज ऑफ टेनन्सी. ते काम बंद दवरचें पडलें कारण कोर्टान हे आमकां डिसिशन दिल्लें आसा, निर्णय दिल्लो आसा की कांयच काम करपाचें ना. वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू परस्यू दॅट. वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू परस्यू दॅट मॅटर एट अ कोर्ट लेवल. एक दुसरी बाजू जी आसा पळय न्ही रिसेंटली जे घडलें ते म्हटल्यार त्या तळ्याचो वालूज आसा पळय न्ही तो कोणी तरी सोडून दिलो आनी उदक सगळें व्हांवून गेलें रातचें. सो तेजेर आतां उपाय करपाचो म्हटल्यार एक बरी गजाल घडल्या ती म्हटल्यार आमचे वेटलँड म्हणून ती एरिया फूल एरिया डिक्लेअर जाल्ली आसा. देर इज अ गॅजेट वीच हॅज नोटिफायड दॅट आनीक इट इज डेटेड 22/12/2023 म्हणजे डिसेंबराच्या 22 तारखेर गेल्या वर्साक ती वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसा. वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसा. त्यामुळे थंय कोणाक वेस्टेड इंट्रस्ट घेवन आतां जमनी संबंधी वगैरे काम करूंक मेळचें ना. एज फार एज द गेट इज कन्सर्न आमी ती गेट रिपेर करून ताका केजिंग जें करपाक जाय म्हणजे लॉक अँड की तें प्रोविजन मुखाल्ले 2 म्हयन्या भितर करतात. उदकाची पॅकेजिंग करपी कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका फॅक्टरीक शेनवारा राती उजो लागलो. ही घडणूक राती 4:15 सुमाराक घडल्या अशें कळटा. जाल्यार ह्या कंपनीची मशिनरी, संगणक, फर्निचर तशेंच हेर सामानाक उजो लागून लाखाचें लुकसाण जालां. उजो नियंत्रणांत हाडपाक उजो पालोवपी दाग देड वर लागले अशें कळटा. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक वायट घटना घडली. कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आशिल्ल्या डीमॅक इंडस्ट्री ज्या कंपनीन वॉटर बॉटल्स पॅक केले वतात त्या कंपनीक काल म्हणजे शेनवारा रातचो 10:15 उजो लागलो आणि उजो लागल्या उपरांत अग्निशामक दळान थंय पावन तो उजो पालयल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट जी आसा त्या इंडस्ट्रीजान सिंडीक आयस्क्रीमची इंडस्ट्री त्याच्या कुशीक आशिल्ले डीमॅक इंडस्ट्रीजान जितून बाटल्यो उदकाच्यो बाटल्यो पॅक केल्यो वयता, सील केल्यो वयता त्या कंपनीक उजो लागलेलो आसा आनी हो उजो कित्याक लागून लागला हें अजून कळोंक ना. पूण ते उजो लागून तांची लाखोंची नुकसाणी जालेली आसा. काल म्हणजे शेनवारा रातचे 10:15 सुमार हो उजो लागलो आनी रोखडेच उजो लागल्या उपरांत थंयसरल्या कामगारांनी थंयसरल्या अग्निशामक दळाक कळयलें आनी ते अग्निशामक दळ थंय येवन त्यांनी
सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार लायट काडली आनी लायट काडल्या उपरांत जवळपास तांकां 1.5 वर लागले उजो पालोवपाक. पूण 1.5 वरां उपरांत तांकां उजो पालोवपाक यश मेळ्ळें. पूण हेतून मशीन जे आसता सील बंद करपाचे, वॉटर बॉटल भरपाचे, वॉटर बॉटल सील करपाचे, त्याच्या वांगडा तेंचे कंप्युटर्स, टेबल, खुर्च्यो अशें मेळोन जवळपास लाखोंची नुकसाण जाल्ल्याचे गजाल फुड्यान येता. आनी तशेंच ह्याची फुडली जी तपासणी आसा ती चालू आसा. उजो नेमको कित्याक लागलो हें आजून कळोंक ना. पूण काल रातची ही घटना घडली. ह्याची फुडली अपडेट आमी तुमच्या पर्यंत घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Goa is undoubtedly one of the favorite tourist destinations. Whether it's listening to the sound of the waves or just walking down the beautiful streets,